शुभं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। लोकवेद म्हळ्यारी समाजाचो पारंपरिक ज्ञान अनुभव आणि जीवन पद्धती पूर्वजांनी निसर्ग शेत आरोग्य उत्सव आणि दैनंदिन जीवनांतो मेळ्ळेल्या ज्ञानाचो समावेश। आयची हो आधुनिक कालांतो लोकवेदाचे संवर्धन करचे कशी म्हळ्यार चिंतन करूक कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र सादर करतस लोकवेद विचार सत्र विश्व कोंकणी समारोह 2026चे दुसरे दिवसाक तुमक सगळ्यांक माय मोगाचे स्वागत आणि हांव नमस्कार करता सुचित्रा येशेणे। कार्यावळीची प्रारंभ करूक कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष CA श्री नंदगोपाल शेणे हांणी आमगेले आयचे कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे MDVK प्रकल्पाचे प्रवर्तक कोंकणी मोगी श्री मायकल डिसोजा तशीची उक्तावणेचे मार्गदर्शी भाषण करपी गोवा युनिवर्सिटीचे वायस डीन फमाद कोंकणी साहिती डॉक्टर प्रकाश S पर्यंकर तशीची वर्धनीचे निमंत्रकी श्रीमती उषा N शेणै हांकां वेदीर आमंत्रित कोरका म्हणून हांव नमळायेन निमगून घेता। कार्यावळीची सुरवात करूक आमगेले अध्यक्ष माम श्री CA नंदगोपाल शेणे मम्मा लागी हांव आग्रह करता की त्यांनी येवकाराचे 2 उतर उलोवंक। विश्व कोंकणी केंद्राक दोन्ही दिसाची कार्यावळीक येवन पाविल्ले सर्वांक म्हगेले मोगाचे नमस्कार आणि स्वागत। आजचे संपूर्ण कार्यक्रम विश्व कोंकणी केंद्रातर्फे जावचे आसा। काली साहित्य अकादेमीन तांगेले मुखेलपणारी कार्यक्रम केलेले। आज एक सणाची इनॉग्रल प्रोग्राम आहे तशी मागीर फोकलोर कोंकणी यक्षगानाचे आणि नॅनो स्टोरीज म्हाका दिसता हें स्क्रीन टायम बरी मिनिमम मातशें रिल्सा टायमार नॅनो स्टोरीज चड महत्व घेता म्हणून शकुंतल माई हांव तुका सांगता आसा तूं नवता जेता नेक्स्ट पळोवन घेतली हें कार्यक्रमाक सर्वांक स्वागत करताची म्हगेलें स्वागता 2 उतरां बाय। शेणे माम तुम्ही आमगेले आईचे मुखेल सोयऱ्यांक आणि इतर सोयऱ्यांकय फुल्लाची येवकार दिवका म्हणून। आता पहिले आमगेले आईचे मुखेल सोयरो मायकल डिसोजा विजन कोंकणी ह्या प्रकल्पाचो प्रवर्तक कोंकणी मोगी श्री मायकल डिसोजान तांगेले अभिप्राय कसले तांगेले 2 उतर उलोवंक म्हणून हांव मागणी करता। सोमेश तांकां बरो दीस मागता आनी प्रप्रथम जावन कोंकणीच्या मोगाक इतलें पुरो प्रोग्रामाक हांगा आयिल्ल्यांक व्हडले म्हजे एक प्रणाम। वेदीर आशिल्ल्या डॉक्टर प्रकाश श्रीमती उषा शेणै प्रेसिडेंट नंदगोपाल शेणै आनी हांगा आशिल्ले कोंकणीचे दिग्गज एक नांवां काडनासतना कितें सांगल्यार नंदगोपाल शेणैन एक
ही वॉक द टॉक म्हळ्यार चड उलयनाका हांव चड उलोवना 2 मिनट सांगू सो हांगा आयिल्ले हांव एक कालें म्हळ्यार आमचे व्हडले मायन आनी प्रता त्या जाणां सांगलें आमचे ज्ञानपद और फोक पळय सो ह्यो काणयो आज एक प्रस्तूत तातूंत आमकां एक लायफाचें एनलायटनमेंट आसा आमकां भुरग्यांक आमकां एक कालें दॅट एन्जॉयमेंट इज देर मोस्टली मॉरल दीस वन कॅम्पस फॉर द लायफ हांवें आमचे एक ल्हानशे विशयांत हांगा गोवाचो कोण CM प्रमोद सावंत आयिल्ल्या टायमार आमी एक सांगलें आमच्या लाकार म्हाका एक कोंकणी खातीर मायकल डिसोजा विजन म्हणून एक करचें केल्लें चॅम्पेरनाळ मेल्विन रॉड्रिगस आनी टायटर ताका नांव दिल्लें तातूंत एक पिक्चर करचें तातूंत पिक्चर जालां बरें सुपर हिट जालां कळ्ळें न्ही बापाचें पुताचें नांव तुमकां सोद म्हणल्यार आतां परतून सेकंड रावंड हें करतात तें पळय आतां सगळें फॉरेनांत वचना पुरो ऑलमोस्ट ऑल द एंड वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर म्हणून हें जालां मॉरल एक आसा मागीर एक कोंकणी बूक आमी एक 100 बूक करता म्हूण सांगिल्लें आमी ती एक जबाबदारी आतां आमी तुमचे पयशे किंचीत एकलांचे ते एक ताका एक 40 लक्षांत तातूंत व्हडली जबाबदारी नंदगोपाल शेणै आनी ह्या विश्वा केंद्राच्यान तुमी घेतल्या आनी डेलिवर्ड मोर दॅन एक्सपेक्टेड रिजल्ट म्हळ्यार हे बूक कशें सांगल्यार म्हाका एकलो रायटर म्हणालो कोंकणी बूक एक प्रिंटिंगाचें कशें सांगल्यार त्या रायटराक कळटा एकलोचो बूक 26 वर्सां भितर आसलो गे ताणें एक ताका आमी केल्लें कोणें तो म्हणटा कशें सांगलें ताचें करेक्ट सांगचें जाल्यार मायकल एक अम्मा शी कॅरीज ए चायल्ड फॉर 6 months 7 months 8.5 months and the child is still born if it is not brought this one people forget it is so आमचे पुरा रायटरचे गजाल काबाटान दवरल्या बुकांची गजाल पुरा सेम दॅट पेन सो वेन इट इज पब्लिश्ड ओनली टुडे इट मे नॉट बी ऑफकोर्स डे बाय डे आमी उणें वाचचें उणें केलां बट स्टील आमची एक मेमोरी रायटराक एक हायेस्ट रेस्पेक्ट हायेस्ट एक हॅपीनेस द डे इज बूक इज प्रिंटेड and it is displayed now because of Vishwa Konkani. Now these books are in for 30-40 libraries and all these books are there. We never know which book konso book amka mukkar picture data or studies ageta am gotna but tumka प्रत्येक जावन मायकल डिसोजा and family vision कोंकणीच्या तर्फेन आनी आमच्या टिमाक मेल्विन HM आनी हांकां व्हडले प्रणाम आनी थँक्स म्हणटा हांवें कशें सांगलें हांगा आसल्ल्यांक एक आमकां देवान दितना आमकां सगळ्यांक 1 लाखाचें दिना एवरी 1 लाख एक टॅलंट दितना 1 लाख इल्ले पयशे 1 लाख इल्ले नॉलेज 1 लाख इल्ले टायम तशें इंगड लेखार आमकां दिता सो एक्चुअली सगळ्यांक देवान तांच्या काकान दिलां तें टॅलंट मागीर ऑफकोर्स इल्लें इम्प्रूव करचें कश्ट काडचें जस्ट लायक CA स्टुडंट्स पर्टिक्युलरली दीस स्टुडंट्स हांगा पळयता बारीक खुशी जाता बिकॉज तुमी हांगा आयल्यात एक तुमचें बर्निंग डिजायर टू एक्सेल आनी कशें सांगल्यार तें करच्याक आज विश्वा कोंकणीचें म्हाका गोत्त असल्या प्रकार तुमी केल्लें एक काम आसा पळय हे CA एक जाल्ले कुडले तांचे यू आर चेंज द फिनान्शियल डेस्टिनी ऑफ द तांचे कंप्लीट फिनान्शियल डेस्टिनी थिंग चेंज जाली कितें सांगता सांगल्यार आमच्यांत एक एडुकेर प्रोग्राम आसा आमी सुमार 8,000 लोन दिल्ल्याचे आज आमचे एक 700-800 इंजिनियर जाले डॉक्टर हे पुरा CET पास जावन हे काणून मार्क्स कोण येयले वी गेव देम रिवॉल्विंग लोन अबाउट 30 crore एंड दे पेड बॅक तांणी पयशे जाल्यार पुरो सक्सेस जाला म्हळ्यार कितें सांगलें खंयच्याय एका दुबळ्या भुरग्याक आमी हेल्प केल्यार तांचे सक्सेस रेट थिंगाडा यू आर चेंजींग द फस्ट तांचे डेस्टिनी सो दॅट वर्क प्लीज कंटिन्यू 40 असले 80 60 वॉट एवर लेट इट इनक्रीज
आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट हांगा आसल्ल्यांक कोंकणी खातीर तुमी आयिल्ल्यांक खंयच्या तर हें मेथड ऑर खंयचे विधानांत एक तांकां एटेंड जावचें, एक बूक बरोवचें, एक बूक वाचचें, पिक्चराक येचें, इवन फिनान्शियली बिकॉज एक सेंटर रन जायचें जाल्यार सुलभ जायना. एसीचें बिल्ल कितलें येता म्हणून मंडे वाचचें करचें, बट एसी जावं का? एम आय रायट? फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट दिला, उरलें पुरो फेसिलिटीज आसात आनी ती स्मायलींग फेसस वेन यू सी आमकां बऱ्यांकन मेळना कोंकणी पुरो. सो आय थिंक गूड एकोमोडेशन एंड ऑल. सो ऑल दीस विथ दीस तुमकां प्रत्येक जावन आनी आयचे खंयचे कार्यक्रम एक एनलायटनमेंटाचे एक बरेक डायलॉग जावन एक बरेक संदेश जावन आनी उरल्या सकड इरेस्पेक्टीव ऑफ कास्ट क्रीड तो आनी इरेस्पेक्टीव ऑफ खंयचोय तो स्टेट आसो, वी आर ऑल कोंकणास. लेट अस कम टुगेदर अँड वर्क फॉर आवर मदर टंग ऑर मदर लँग्वेज. आमी केन्नाय म्हणचे आसा माय बापाक विसरनाकात, माय भाशेक विसरनाकात आनी माय गांवाक विसरनाकात. तुमी माय भाशेक जावचें काम करता. तुमकां देव बरें करूं. सोमेस्तांक प्रत्येक देव बरें. थँक्यू. मायकल बाब, कोंकणी तुमची स्वासांत, उतरांत, वावरांत आणि चिंतनांत विरली आसत. तशीची तुम्ही साहित्याचे उदरगती खातीर आणि साहित्यीक फाटबळ दिवचे खातीर करचे एक MDVK प्रकल्प मस्त अनुकरणीय आसा. तशीची तुमगेले ते एज्युकेर प्रोग्राम म्हणून तुम्ही आज सांगले ताजे सहाय जनाक मेळ्ळो आनी ते निरंतर जावन आसो म्हूण हांव मागता आनी तशी तुमकां धन्यवाद आनी देव बरें करूं म्हणून सांगता. आतां आमगेले आयच्यो आनीक सोयरो श्री प्रकाश पर्यंकर हांणी साहित्य अकादमी अवॉर्ड पुरस्कृत जावन आसाची. तशीची हांकां विश्व कोंकणी केंद्राचे पुस्तक पुरस्कारय फावो जाल्ले आसा. हांणी एक गोंयचे आनी आमगेले देशाचे फामाद साहिती. तशीची तांणी गोंयचे शेणै गोंयबाब स्कूल ऑफ लँग्वेज एंड लिटरेचरांतू वायस डीन जावनय तांगेले सेव दिता आसाची. डॉक्टर प्रकाश माम, तुमी हांगा येवन दोन उतर उलोवका म्हूण हांव मागणी करता. नमस्कार. कोंकणी भास आनी सांस्कृतीक प्रतिश्ठानाचे अध्यक्ष भुमानदीक नंदगोपाल शेणे, प्रोफेसर किरण बुटकले मॅडम, माचयेर उपस्थित आशिल्ले भुमानदीक मायकल डिसोजा आनी भुमानदीक उशा शेणे आनी तुमी सगळे मानेस्त. सेशन आसा लोकवेदाचेर. आनी एक आवय आपल्या भुरग्याक खेळोवपा खातीर, बरोवपा खातीर वा न्हिदोवपा खातीर आल्लय घालता. म्हणून म्हाका दिसता की लोकवेद हो आवय कडल्यान भुरग्यां कडेन पयलीं वयता. बाय म्हजें गुणुलें माय मोगाचें शाणुलें, चंदमामा आयला पळय बाय व्हरोंक तुका, कुरू कुरू काना म्हशी गेल्यो रानां, आमोड गवळ्या मामा बाबुल्याची हामा. अश्यो अनेक अश्यो आल्लयो म्हणजे गितां, अशी श्रवणीय अशी गितां. म्हाका केन्नाय अशें प्रश्न पडटा की ही गितां रचली कोणी, ताचो रचणार ना. मौखीक साहित्याचें वैशिश्ट्यच तें. कोणें केलें, कोणें तयार केलें कोणाक खबर ना, कोण ताचो निर्मातो खबर ना, केन्ना केलें खबर ना. म्हणटकच हें मौखीक रुपांतलें जें साहित्य आसा, मौखीक रुपान जें जें कितें आसा तें एके पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगे कडेन वता. म्हणून म्हणटा की मौखीक परंपरेन जें मनशान अणभवलां, आत्मसात केलां आनी तांच्यांनी दुसरे पिळगे कडेन जें दिलां तें सगळें म्हणल्यार लोकवेद. तातूंत कितें आसूं येता, फक्त लोकगितां न्ही. तातूंत लोकगान आसतलो, लोकनाट्य आसतलें, लोक परंपरा आसतल्यो, खोल्यान जेवता खोलो आसतलो आमचो, पत्रावळ आसतली, कितें आसूं येता, परंपरा आसतल्यो, रुढी आसतल्यो आनी आमचें चिंतव्य आसतलें, जें चिंतप आमी सदां आमच्या जिवनान आपणायता तें.
म्हणटकच पूण ह्या सगळ्या हातून ह्या परंपरेन कालांतरान कांय बदल घडटात. काल हांगा सुलक्षणा मॅडम म्हटलें की आमचें घुमट आनी हांगातलें घुमट हातूंत वेगळेपण आसा म्हणून. कारण हांगा दुदया भशेन ताचो आकार अशें तांच्यांनी स्टेटमेंट केलो. आमी बरें बारीक पद्दतीन तेंचें घुमट पळयता. हांव आनी गोकुळदास माम वचून पळयतालो की आमच्या घुमटाचें तोंड मातशें मोठें, कळशी मातशी मोठी. मागीर कांय सगळ्या घुमटा भितर 2 घुमटां आशिल्ले की सिंथेटीक लायिल्ले ताका. म्हणटकच गोंयानूय तातूंत कायदो आसा की तुमी ते गाराचे चामडे वापरचे न्हय म्हणून. आमी बदल करून घेतलो. म्हणटच आमचे कडेन घुमट कांय कडेन हाचें आसा, आमच्या तांब्याचें आसा आमकां पळोवपाक मेळटा. जसो दोल लाकडाचो पळोवंक मेळटा तसो तांब्याचो दोल आमचे कडेन पळोवपाक मेळटा. हो बदल कालांतरान आमचे कडेन जाता. तातूंतल्यान भेसान बदल जाता, तातूंतल्यान रिच्युअल्सान बदल आमकां कालांतरान पळोवपाक मेळटा. म्हणटकच लोकवेद हो असो समुहाक असो बांदून हाडटा. लोकवेद हो समुहाक असो एकी कडेन हाडपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून आमच्या धालो गितान एक गीत आसा, ज्या गितांतल्यान जी आयल्यांत मांडार ती दुसऱ्यांक आपयतात. धालो गे बाये धालो गे, धालो गे बाये धालो गे, धालांनी खेळूंक येयात गे तुमी, धालांनी खेळूंक येयात गे, येता जाल्यार बरें जालें, सखिया साद घाला गे, सखिया साद घाला गे. आतां ही आयल्यात थोडी पूण बाकीच्यांकूय उलो घालतात ती. तुमी सगळीं येवन आमी धालो खेळुया. ही एक समुहाचें जें एक ताकद आसता हातूंत आमच्या लोकवेदान, ती खूब म्हत्वाची. आमचो शिगमो उत्सव एकट्यान खेळोंक जायना, तो दोग जाणांनी खेळपाक जायना. आख्ख्या गांवचे लोक येतात, आख्ख्या गांवचे न्ही, आख्ख्या परिसरांतले लोक येवन रमट खेळटात. ही एक्चुली तांक आसा हाची लोकवेदाची. आतां लोकवेदाचो जेन्ना अभ्यास करता तेन्ना 3 अप्रोच चड करून दवरतात आमी. तातूंत एक आसा एन्थ्रोपॉलॉजिकल अप्रोच. थंय एक्सप्रेशन्स ऑफ कल्चर आमकां दिश्टी पडटा, ते कस्टम्स आमकां दिश्टी पडटा, आमचे रिच्युअल्स आमकां पळोवपाक मेळटा, ल्हान बारीक. तुमकां खबर आसतली की ना खबर ना की आमच्या गोंयांत 3 अशी कम्युनिटी आसात ज्यो आपले मरतकच जी कूड आसा ती लासनात, ती पुरतात. आनी ती पुरतात कशी, बसून पुरतात, सिटींग पोजिशन. तातूंत एक आमचो हरिजन समाज, आमचो महार समाज आसा, तो मेल्या उपरांतूच तेजी मांडी मोडटात, सिटींग पोजिशन बसयतात तेका धुतात, पुसतात, दुसरे कपडे घालतात, ताजी पुजा करतात आनी बसूनच ताका व्हरतात. आनी बसूनच ताका ल्हान आमचे कडेन रेक्टेंगल फोण हें काडटा न्ही बाकीचे कडेन, क्रिस्तांवां भितर आनी मुस्लिमां भितर, जाल्यार तो उबो फोण काडटात. उबो फोण काडून ताका एक तकली सारकी बसता आनी ताका एक बोवलें काडटात अशें, तकली अशी घालतात भितर. हें लागींच्यान हांवें पळयलां. म्हणटकच हो रिच्युअल्स आसा आमचे कडेन अशे तरेचे. धनगर समाज तेंच करता. धनगरी समाजूय बसूनच पुजता. आमचे कडेन गोसाय समाज आसा, तो पर्टिक्युलर आमच्या पर्या गांवांत बी गोसाय आसा आनी गोंयांत बाकीचे कडेन आसा. हे गोसाय समाजूय बसून पुरता आनी ते आपणाक स्वताक गुरुमार्गी म्हणटात, स्वताक गुरुमार्गी म्हणटात ते. म्हणटकच अशे तरेच्यो रिच्युअल्स बारीक मोठ्यो अश्यो आसतात आनी एन्थ्रोपॉलॉजिकल अप्रोचान आमी त्यो अभ्यासतात. खूब महत्वाची दुसरी आसा हिस्टोरिकल अप्रोच. थंय आमी ओरिजीन सोदतात. 1000 वर्सांचो इतिहास आमच्या एका गाराणेन आमकां पळोवपाक मेळटा. एक गाराणें आमच्या खंयच्या एका बऱ्या व्हडल्या देवळांतले गाराणें जर तुमी आयकत, बारीक अशी आमच्या पर्या देवळान गाराणें घालतात, गांठी पोंदा उबे रावन, मॅडमीक खबर आसतलें. गाराणें कितलो वेळ, 15 ते 15 मिनटां तरी गाराणें घालतात. देव म्हजे साहेब, सगळ्यांची नांवां घेतात ते, सगळ्या देवतांची नांवां. आनी ह्या देवताची नांवां घेता आसतना एक निमाणें उतर येता मॅडम आमचे कडेन, की श्रिंगेरी गांव सोडले, पर्या गांव जोडले म्हणून. श्रिंगेरी गांव सोडलंय आनी पर्या गांव तूं जोडलें म्हणून देवीक सांगता ते. तूं तें तळ सोडलें तुवें आनी हांगा येवन पर्या गांव तुवें जोडलां हांगसर. हांगा हिस्टोरिकल अप्रोच मेळटा. पण श्रिंगेरी खंयची, ही श्रिंगेरी न्ही कर्नाटकांतली, आमची श्रिंगेरी रत्नागिरींतली. ही श्रिंगेरी गांव सोडली तुवें, ह्या पर्या थळाचेर येवन तूं बसला. ह्या संदर्भान आमच्या चडशा सगळ्या गांवांनी तुमकां अशे तरेचे रेफरन्स मेळटले, हिस्टोरिकल रेफरन्स. जो इतिहास आसा, लिपिल्लो आसा इतिहास, गितांनी आमकां इतिहास आसा आमचे पळोवपाक. कितलेशेच बारीक संदर्भ आमकां आमच्या उमाळेंनी आसूं, आमच्या मागीर गितांनी आसूं, आमचे कडेन फुगडी गितां आसात, आमचे कडेन धालो गितां आसात, अनेक अशे. पिंगळी म्हणून आमचे कडेन येता, ताचो सोद घेवपाक जाय तो खंयच्यान आयलो म्हणून आमचे कडेन.
अशें आमच्या रणमाल्यांनी आमचे कडेन एक बरो निमाणे कडेन एक सालेलीच्या गांवान एक पात्र येता, ताका आमी सोंग म्हणटा, ती देवाची आसता ताका सोंग म्हणटा आनी मनशाची घालता ती दोंगा म्हणटा आमी, सामाजीक आसा ती. तो कोंकणचो म्हसोबा म्हणून इतलें सुंदर तो, आनी जमनी वयल्यान लोळत येता तो, इतलो ताका न्हेसयल्लो आसता. आतां कोंकणचो म्हसोबा हो खंयच्यान आयलो आनी कोंकणचो रेफरन्स कित्याक त्या गांवांत, कारण तेच्या फाटल्यान कितें आसा, असो इतिहासीक रेफरन्सीस अशें आमकां कितलेशेच सोदपाक मेळटा. तिसरो म्हत्वाचो एप्रोच आमकां सायकोलॉजिकल एप्रोच, दॅट एक्सप्रेशन ऑफ ह्युमन मायंड. मनशाच्या मनान कितें चल्लां आनी तें कित्याक लागून चल्लां, मनशान इतले सगळे अनुभवांतल्यान जें जोडलां तें कशे पद्दतीन जोडलां, कित्याक लागून जोडलां, कित्याक तें सांबाळून दवरलां, कित्याक आमकां मुखार व्हरपाक जाय, ताचे फाटल्यान अनेक कारणां कितें आसा, अश्यो कितल्योश्योच आमकां अशे संदर्भ मेळटात. म्हणून आमकां लोकवेद हो आमचें संचीत, लोकवेद आमची एक रूढी, आमच्यो परंपरा, आमची सामाजीक बांदिलकी आनी नाते संबंद जोडपी आसा. तुमी जर लग्न गितां जर तुमी आयकलीं, बरीं जर आयकलीं जाल्यार आवयचें आनी धुवेचें नातें, आवयचें आनी बापायचें नातें, आवयचें आनी बाकी मावशेचें आसूं, आपल्या भावाचें आसूं येतना, इतलें बरें तरेन तेंच्यांनी गायन सांगलां, केन्ना आयकुचें अशें. म्हणजे सगळो समारोहच असो हें आसा लग्नाचो, तो नात्या संबंदांतलोच आसा, तो आमकां नात्या संबंदांतलो संबंद मेळटा. म्हणून हे सगळे बरे आनी वायट अनुभव जे मुखार आयले, जे गिन्यान आमकां ह्या भरपूर ह्या हेतूंतल्यान लोकवेदांतल्यान मेळटा, आनी ते अनुभवाचे बोल आसा. हें सांगता आसतना तुमकां खबर आसा की एक धनगर समाज आसा आमचे कडेन, तांचे हितून एक समज आसा. कितें समज आसा की आपलें गोरू जें आसा पळय न्ही, गोरू वा गाय जी आसा वा म्हस आसा, ती दावें गळ्यान आसतना मरपाक जायना, मरूंक जायना ती. पूण म्हाका दिसता जानी कथेन मॅडम हें सगळें घातलां हांवें. ती निमाणी दावें गळ्याक आसतना मरता ती, म्हणजे दावें गळ्यान आसतना मरून आमी तांकां विचार कित्याक मरूंक ना, तें व्हडलें पाप आमचे खातीर म्हणून. ते पाप निस्तारपाक एका जल्मान न्ही, 10 जल्म लागता आमकां पाप निस्तार. कारण गोरू आमचें जें आसा दैवत आसा. जानी म्हणटा ती गाय आमी देवाक ओंपिल्ली आसता, वा खंयचेंय गोरू जें आसा पळय न्ही तें आमी तांकां त्या गळ्यान दावें आसतना मरूंक जायना, कारण तें फ्री आसूंक जाय, अशे तरेची ती मानसिकता आसा. दुसरें कशें आमचें पळयात तुमी, आमी मुठय करतात. हांव हालींच 2 पुरण लोवन आयला हांगसर, पुरणी केल्यात, म्हणजे तो गांवकार म्हणून आमी मुठय करपा जाय आमकां. म्हणजे पयलें फळ आमी देवाक ओंपता, पेर आसूं, लिंबू आसूं, मँगो आसूं, कितें आसूं, आमी पयलें फळ देवाक ओंपपाची परंपरा कितल्या हजारांनी वर्सां पासून ती आयिल्ली आसा. अशे तरेची एक मानसिकता आमच्या मनान आसता. तुमी बारीक पळयलां आसतलें की म्हजी आवय सदांच तिका 20 वयर अशिक्षीत, 20 वयर तिका कळनाशिल्लें. ती कितें करताली, म्हाका याद जाता सारकी, आमचे कडेन एक अशी पाटी आशिल्ली लाकडाची व्हडली, आनी ती कोण तरी एकटो आमगे दूद व्हरपाक येता. ती कितें करताली, कोळसो घेताली, एक आडी मारताली, 2, 3, 4, 5 अशी आडवी मारताली. आनी तशें पळयल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटा की सगळ्यो ह्यो सगळे मनांतले जे आंकडे आसा पळय तेंच्यांनी, ते 20 वयर तांचे वचना. 1 विसो 2 विसो अशेंच मेजप तेंचें. तुमी बारीक जर पळयल्यार तुमी पळयतले की 8 पडी म्हटल्यार 1 पायली आमचे कडेन आशिल्ली, आमच्या घरांतय आशिल्ली. 8 पडी म्हटल्यार 8 पडी म्हटल्यार 1 पायली, 2 पायले म्हटल्यार 1 कुडो, 20 कुडो म्हटल्यार 1 खांडी, आनी 20 खांडी म्हटल्यार 1 कुंभ. तुमी बारीक पळयात, हें सगळें ह्या लोकांच्या मनांत आशिल्ले जे आंकडे आसा 20 मेरेन आसा, 20 खांड्यांनीच मेजता. धनगर समाज आपली बोकडां व गायो 20नीच मेजता. 1 खांडी बोकडां आसा म्हणटा तो, म्हणजे आपल्या कडेन 20 आसा. 2 खांडी बोकडां आसा म्हटल्यार तो 40 आसा. 3 खांडी बोकडां आसा म्हणजे ती 60 आसा. अशे तरेन हें गीत हें अशे तरेचें आसा. म्हणून तो म्हणटा म्हाजी बोकडां 1 खांडी हा कानू, म्हणजे म्हाजी बोकडां जीं आसा ती 1 खांडी आसा म्हाजे कडेन, अशे तरेन तो स्टेटमेंट करता. म्हाका अजाप दिसलें की हे आंकडे जे आसात, 1 आसलो राजा 1 आसली राणी असून सुरू जाता आमचें. ओके, हे आंकडे आसा, जातून 5 आंकडो आसा, 4 आंकडो आसा, चौगुले म्हणून आमचे कडेन 4 चौगजाण म्हणून आमचे कडेन आसा. 5चेर इतले 5 आंकडो, 7 आंकडो, 10 आंकडो, 12 आंकडो, 14 आंकडो, हे तर लोकमनांत इतले खचाखच अशे बरयल्ले आसा. ताका ह्या आंकड्यांचे एक समाजांत व त्याच्या जिवनांतलें एक अधिष्ठान आसा हे आंकडे म्हटल्यार. तुम्ही बारीक जर पळयल्यार मुद्दम 5 आंकड्यांचेर एग्जांपल दिता, 1, 2, 3. 5 प्रदक्षिणां काड, बेताक ते 5 गोणे बांद,
आमचे कडेन बेत आसता धरता तें ताका 5 गोणे घाल. 5 जाणांच्या बेताक गोणे बांद. 6 ना 5च घाल. 5 नाल्लाची तळी दवर. 5 फळां देवाक दवर. 5 दीस उपास कर. आमी 5 दीस उपास करता आमी देवाक. 6 दीस न्ही, 5 दीस उपास कर. 5 परतवण आमचे. पंचकादय कर. पंचकादय 5 हेजी सगळ्यांची घालून पंचकादय कर. तशेंच तरेन आमकां पळोवपाक मेळटा 5 परमेश्वर आसा. पोटांत 5 आमचे 5 जाता. पोटान 5 जाले म्हणटा. भियेलो आपूण असो. 5 तरांचें धान्य किल्लत घाल. आमचे कडेन बाळंत जेन्ना बायल जाता पळय न्ही, आमच्या भुरगेपणान हांवें पळयली तेन्ना ती 11व्या दिसा न्हंयक आफुडपाक वताली. टच करताली न्हंयक. एक बायल, बाळंत बायल घरा कडली भायर पयली पावट सरता आनी न्हंयच्या उदकाक टच करता. दिस 11th डे ऑफ दी आफ्टर डिलिव्हरी. ती कितें करता? ती 5 तरांचे धान्य व्हरता. तो जागो निवळ करता. ते खुटी मारता. त्याचे कपडो आसता तो हातून घालता, आमच्या हळदीन बुडयता आनी तेज्या भोंवतणी 5 तरांची धान्य किल्लोवन काडटा. हे सृजनाचे प्रतीक कितले पळयात. ते बायलेन सांबाळून दवरला आयज पर्यंत. सगळें 5चेच गणीत पळया. 5 बायलांची वोटभर 5 दीस बश्टपण पासून आमचे 5 दीस. 5 तरांची भाजी आमी दुसरे दीस करता. सगळी घालून 5 तरांची भाजी गणपती दीस दुसरे दीस आमी खातात. म्हणजे 5क इतलो म्हत्व आसा आमच्या जिवनात. हे सगळे आमी 5चे गणीत आमच्या तकलेन आमी येद्या व्हडल्या समाजान, कोंकणी समाजान ते सांबाळून दवरला आनी ते आयज पर्यंत चलता. असो तरेचो कितलोसोच उल्लेख, वेगवेगळो उल्लेख आमकां. 7ांचो तरी उल्लेख इतलो बरो आसा. 7 समुद्रा पलतडी काणयांनी उल्लेख येता. लोक काणयांनी कितलो. हांवें 7 बायांचें उदक पिलां म्हणटा हांव 7 बायांचें उदक पिलां. तूं म्हाका सांगपी कोण न्ही. हांव शाणपण सांगूं नाका. 7 बायांचें उदक. 7 फेरे आसा म्हणजे 7 जल्माचें नातें आसा आमचे कडेन. 7 भावाची आनी एका भयणीची काणी आसा आमचे कडेन. 7 भाव आनी एक भाव. तुमी जर एक काणी व्हेरी पॉप्युलर आसा एक काणी. तातूंत अशें गांवन बी सांगतात इतली. म्हणजे एक 7 जाण भाव आसता, भयणीक दवरता आनी परदेसान वता एका हें करपाक, बिजनेस करपाक. आनी भयण हांगा एकटी आसा आनी ती रडटा. ती कशी रडटा ती पळयात. 7 जाणां भावानो तुमी खंयच्या देसाक गेल्यात रे, तुमी खंयच्या देसाक गेल्यात रे. ती एवरी टायम रडटा. ती सांगता की आपूण हांगा रडटा, हांगा फुगार जाता. 7 बायलो तुमच्यो आसा त्यो म्हाका देखो सकाना. म्हणजे ते म्हाका सारकी बरें करिनात. येव आमकां. म्हाका तेला विणे म्हाजे केंस उगोवंक लायता. ती अशे तरेचे त्रास. वागडीचें दूद हाडपाक लायता म्हाका काणपाक लायता, म्हाका बरो हाडपाक लायता, म्हाज्या पांयांक काटे तोपले. ईच एंड एवरीथींग ती गावन दाखयता. 7 जाणां भावाची काणी. म्हणटकीच तुमी पळयता 7 जाण भाव आनी भयणीची काणी आसा आमचे कडेन. तुमी जर पळयलें जाल्यार आमचे कडेन म्हत्वाची जात्रा आसा. ती म्हळ्यार 7 भयणीची आनी 1 भावाची, लयराई देवीची काणी. तुमी कणकुंबी जर कर्नाटकान गेले थंय तश्यो 7 भयणी आनी 1 भावाची काणी आसा. रवळनाथ जो महाराष्ट्रान आसा आनी बाकीच्यो भयणी कर्नाटकान आसा, गोंयान आसा. एक आमची भुमिका देवी ही एक भयण तांची. 12 वर्सांनी ह्यो भयणी आनी भाव एक कडेन येता. 12 वर्सांनी. आनी 12 वर्सांनी थंय जात्रा जाता. 12 आंकडे गोंय आमचे कडेन म्हत्व आसा. आमी 12 जाण आमच्या गांव आसा. 12 जाण उबे रावले. 12 भुमी आसा. बारसो आमी करता 12व्या दिसा. म्हणटकच 12 वर्सां 12 म्हयने सगळें अशें म्हाका दिसता एक म्हत्व, एक आंकड्याचें म्हत्व. म्हज्या बापायची 12 जाता आनी भीक मागून खाता. 12 जाता. 13 कित्याक न्ही गांवांत चिंततालो. 12 जाण. ओके. मेल्ले भशेक 1200 दूद. बेल्ले भशीक मात्र 1200 दूद. अशे तरेचे अनेक अशे देखी आमचे कडेन ह्या लोकवेदांत मेळटात जे आंकड्याचे गणीत आमकां. म्हणटकच लोकसाहित्य आनी एक सर्जनशील साहित्य आसा. लोकसाहित्य हें मौखीक आसा, जे परंपरेन आमचे कडेन आयिल्लें आसा. तें आमी सांबाळून दवरलां आनी फुडले पिळगे कडेन दिलां. केन्ना केन्ना ही आमची दिवपाची आसा खंडीत जाता. एक पावट एक पिळगी दुसऱ्या कडेन दिवपाक पावना आनी एक पिळगी एक पावट दुसरी पिळगी आसा ती घेवपाक पावना. ताका लागून आमचे कडेन खंड आसा. ताका लागून आमच्यो काणयो दुसऱ्या मेरेन पावना, दुसऱ्या पिळगे मेरेन पावना. ताका लागून आमचे कडेन उमाणी आशिल्ले दुसऱ्या पिळगेक आमकां समजून येना. वा आमचे कडेन ज्यो परंपरा आसा त्यो आमचे कडेन दुसऱ्या मेरेन पावना. हांव पळयतालो जेन्ना अभ्यास करता तेन्ना पळयलां की एक धालोचें गीत हें जें आसा, धालो उत्सव आमच्या 4 प्रमुख कादंबरीन येयलां. तातूंत काळीगंगा आसा, तातूंत धालोचो उल्लेख आयला. आमचे कडेन अच्छेव आसा, तातूंतय धालोचो उल्लेख आयला. वीथ एग्जाम्पल येयला. दिका आसा,
कदमाची तातूंतय उल्लेख केला आनी आमचे कडेन तळाचो फातर आसा थंय आमकां धालो पळोवप म्हणटकीर हांव इतलो म्हणटकीच हे जे आसा हे साहित्य जे आसा लोकसाहित्याचो वापर आमी कितले पद्दतीन कितले तरेन आमी आमच्या आधुनीक साहित्यान आमी करतना पळोवपाक मेळटा. म्हणून हांव अशें म्हणटा की मौखीक साहित्य जे वेळार सर्जनशील साहित्याचे मांडयेर वचून बसतले तेन्ना लोक संचिताची अनेक दारां आमचे खातीर उक्ती जातली. तातूंतल्यान कितलेशेच रेफरन्सीस मेळटले. म्हणून आमी आमच्या काणयांनी कथांनी कादंबऱ्यांनी वाक्यप्रचार कितले बरयल्यात, आमचे कडेन कितले तरेन ओपारी भितर बरयल्यात, आमचे भितर कितले तरेन हे लोकसंदर्भ येयल्यात जे जगल्यात. म्हणून हे लोकसाहित्य जे आसा तें खूब म्हत्वाचें आसा आनी जे जर आमी सांबाळून दवरले आनी इवन आमी सर्जनशील साहित्यकारान ताजो खोल अभ्यास केलो आनी जर आमच्या आधुनीक साहित्यान जर ते घातले. म्हाका सदांच रमेश वळूसकराची याद जाता. तो शिरी 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 नाबुरबी म्हण ती कविता गायतालो आनी ताजे फाटल्यान बरी एक काणी सांगतालो. म्हणून म्हणटा की मुद्दम तुमी पळयात की आमकां अपील चड जाता गोंयान आमकां तो पुंडलीक बाब. कित्याक लागून ताजी सगळ्यांतले सगळीं नाटकां जीं आसा ती लोकसाहित्याचेर हें आसा बेज आसात. शबय शबय बहुजन समाज तुमी घेयात थंय तर सगळ्योच्यो हे गितांच आयल्यात कितलींशींच. तो बोलो आनी ती कामेरी गायतात. तूं मुद्दम श्री विचार जात्रा घेयात तेंचे खंयचें एक तें नाटक जर तुमी जर घेतलें जाल्यार तातूंतल्यान आमकां इवन बऱ्यांतले बरे हे आसा ते प्रेम जागर नाटक घेयात जे अख्खे जागराचेर आदारीत आसा. इवन आतां आशिल्लें बनवट नाटक घेयात आमच्या प्रकाश वझरीकराचें घेयात, काळमाय नाटक घेयात जयंती नायकान जे बरयल्या. ह्यो काय आमचे कडेन लेखक आसात ते अशे खोलायेक वचून हे लोकवेदांतली रत्नां लोकवेदांतलें म्हत्व समजून घेवन तें उबें करपाचे प्रयत्न करतात. म्हणून हांव म्हणटा कितें की दोगांयचो सांगड बरोबर वचपाक जाय. लोकवेदांतले साहित्याचो रिसर्च जावंकूच जाय, जाता आमचे कडेन तो आनी गतीन जावपाक जाय. पूण आनीक म्हाका दिसता की आमचे कडेन जी एकाडेमी ज्यो आसा त्यो कितें करतात सर्जनशील साहित्याक चड भर दितात. आमचे कडेन खरें म्हणजे लोकवेद एकाडेमी जाय. ती जर जाली आनी जर एक्रॉस बॉर्डर म्हणून आसता आमचे कडेन काम जर जालें जाल्यार खूब बरें जातलें. म्हजो एक स्टुडंट आकाश गांवकर ही इज डुईंग परस्यूइंग PhD ऑन सिद्धी आनी तो सगळ्याक भोंवतात कितलोसोच खंय हांगाय कितले बडे येवन गेला आनी तातूंतल्यान आमकां अनेक अश्यो गजाली सिद्धी लोकांच्यो पळोवपाक मेळटा. कितल्योश्योच गजाली जे आमी सायडलायटेड आसा ते लोक तांचे ते 50,000 कर्नाटकान बरयल्ले आसात. ताजो आंकडो मेळटा सेन्सस आंकडो मेळटा. 5 तालुक्यांनी आसा ते 5 आनी कोंकणी उलयतात ते मुस्लीम आसात क्रिस्तांव आसात हिंदू आसात. पूण ते म्हणटा आसतना पूण सगळे एक म्हणटात पूण तांची गितां जी आसा वा तांचे बोल जे आसात तांची वाद्यां आसात तांचे सादर करपाची परंपरा आसा आनी अनेक अशी कोंकणी गितां ते गायतात सादर करतात चवथ करतात बाकीच्यो गजाली करतात. हे सगळे जर आमी लोकवेदाच्या मळाचेर वचून जर डेडिकेटेडली जर काम केलें. म्हणून हांव काल एक स्टेटमेंट केल्लो आनी आमच्या चीफ गेस्टान आमची सावंतान की आमकां जर अशे तरेचें काम जर बरे तरेन फुडें वचपाक लोकवेदाक जाल्यार आमी स्कॉलरशीप दिवपाक जाय. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्कॉलरशीप दिवपाक जाय 1 वर्साची आसूं 2 वर्सां आनी ताका टार्गेट दिवपाक जाय. तूं हेजेर 2 वर्सां भितर काम करून आमकां हाडून दी वा 3 वर्सां भितर काम करून हाडून दी. हे जर जालें आमचे कडेन कोंकणी अकादेमीन आसा आमचे कडेन अशी तरेची स्कॉलरशीप पूण ती कितली बरी चलता हांव नकळो हांव खबर ना म्हाका. ते जयंती नायक गेल्या उपरांत तें पोजिशनूय वेकंट आसा. म्हाका दिसता बरे तरेन इस्टाब्लीश जर हो जर जालें जाल्यार आमकां एक्रॉस कर्नाटक महाराष्ट्र केरळ आनी गोंय धरून आमचे कडेन एक कंपेरेटीव अशी एक स्टडी जावं येता लोकवेदाचेर. हे जातलें जाल्यार खूब बरें जातलें असो एक विचार तुमच्या मुखार दवरता आनी हांव थांबता हांगसर. म्हाका एक बरी संद दिली हांगसर तुमच्या मुखार म्हाजे विचार म्हणपाची. तुमकां खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. प्रकाश बाब तुमगेले उमळशीक उतर तितले बरे असले म्हळ्यार आमी सगळो दीस ताका आयकूंक तयार आसात तितले इन्फॉर्मेशन आशिल्ले तांतू. तशीची कोंकणी लोकांचे लोकवेद परंपरा वयरी तुम्ही विशेष वावर केला. सृश्राव्य जावन तुम्ही अनेक लोकगितांचे गायन केला आणि ताचे प्रकार सगळे आमकां वळखलो. कशी गाय बोकडी न्हंय शेत फळ पुरा एक जनजीवनान मिश्रीत आसा म्हूण सांगतना ते एक आमकां एक मागशी आमगे फाटल्यान गेल्लेंचे आमगेले पुरा मनान तशिल्ले थॉट्स पुरा थंय चमकलेची. तुमकां मस्त अनेक धन्यवाद. तशीची हे लोकवेद मनशाक जोडपाक
भेद विसरपाक आनी हांव पासून आमी मेरेन येवपाक सहाय करता. आतां आयचे सकाळच्या सत्राचे अखेरीचे कार्यावळी आत्ताचे फर्स्ट सेशनाचे उदार मनांनी कोंकणी कार्यावळींक भुरग्यां शिक्षणांक कला आनी संस्कृतीचे अभिवृद्धीक सदा उत्सुकतायेन व्हड मन कोरून देणगी दिवची वर्धिनी हाजी निमंत्रकी श्रीमती उषा शेणे हांकां एक पामरी घालून सन्मानीत कोरका मान दिवका म्हूण हांव आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे उपाध्यक्षा श्रीमती किरणबाई बुडकुले लागीं आग्रो करता. नंदगोपाल माम तुम्ही वेदिरया. उष्मये कोंकणी मायेची सेवा तुमगेल्या हातान घडवता रब्बो तुमगेल दर्जो दिसान दीस वाडता रब्बो म्हणून अशी जी सेवा निरंतर आसो म्हणून आमी देवा लागीं मागताची. कोंकणी आमची मायभास काळिजांतली उर्बो मातयेचो सुगंध आनी आमगेले अस्मितायेचे आधार.